IDC चेअरमॅनाकडे 2-3 फावटी मिटिंग्स जाल्यात आमचे आणि आता जे 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर एडिशनल आमचं त्यांचं IDCचो जमीन आहा ती आम्ही डेव्हलप करपाक आता इमिजिएटली घेतात. IDC चेअरमॅनानूय सांगला नेक्स्ट 2 to 3 days बसून ते प्लॅन आउट करतले आणि थंय इमिजिएटली डेव्हलपमेंट स्टार्ट करतले. कसल्यो कंपनीज तुमी हाडपाक तेंकडे उलयलेले आसा कसले पळय कंपनीज हाडपाचे पयलीं आमकां ते एंटायर डेव्हलप करपाक जाय आणि मागीर प्रपोजल सगळे रेडी जाल्या उपरांत कसले कंपनीज येवप ना येवप ते आमी मागीर डिसायड करतले. ओन्ली थिंग आमचे इंटेन्शन आमचे स्थानिक आहात लोकल आहात तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटले ह्याच विशयाचेर आमी फर्म रावतले. अप्रॉक्सिमेट कितल्या स्थानिकांक जॉब मेळूंक शकता? पळय जेन्ना डेव्हलपमेंट जाल्या उपरांत कसले कंपनीज येतले थंय तेचेर डिपेंड आसतले. आतां IDC जालो तो हांगा IDC जालात पूण इलेक्ट्रॉनिक सिटी आहा थंयसर तेका तेकोनूच इलेक्ट्रॉनिक सिटी आहा थंय आतां स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक ऑलमोस्ट 70% रेडी जाल्लो आहा. थंय IT मिनिस्टरान हांव आनी IT मिनिस्टर थंय विजिटाक गेल्ले तेन्नाय थंयसर आमी डिस्कशन केला. परत 2दा मिटिंग्सूय जाल्यात आमचे. थंयसर स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक आहा तो थंयसरल्या स्थानिकांक ट्रेनिंग 6 months ट्रेनिंग आसतली ज्या पर्टिक्युलर फिल्डान जे कंपनीज येतले ते क्रायटेरिया प्रमाणे क्वॉलिफिकेशन प्रमाणे थंय तांकां ट्रेनिंग दितले. त्याच्या उपरांत ट्रेनिंग दिवन तांकां सर्टिफिकेट मेळटलें आणि तेन्ना मागीर ते थंय जॉयन जातले. सो ट्रेनिंग दिवन त्या कंपनीन कितें कसले फॅसिलिटीज आहा ते प्रमाणे थंय जॉयन जातले. सो यू विल ट्राय योर बेस्ट की लोकलच्या 100%. पळय गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक आमी दिवंक शकना हे फॅक्ट. कित्याक सगळे चिंततात गव्हर्मेंट पूण म्हाजें इंटेन्शन डे वनाचें इतलेंच आहा थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप क्रिएट करप. मागीर ते प्रायवेट सेक्टरान आसूं की नाजाल्यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसूं हे विशयाचेर हांव फर्म आहा. कित्याक जितले आमी प्रायवेट सेक्टर्स थंय हाडटले आनी आमकां प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले जाल्यारूच आमचे भुरगे जे शिकल्यात आनी घरा बेकार बसल्यात तांकां खंय तरी जॉब्स अवेलेबल आमी करून दितले.